तर प्लॅनिंग करता आसतना जेन्ना आमकां भुरगें जाल्लें तेन्ना भुरग्यांक दोरो नासलें. सो म्हाज्या घोवाचे एक नेबर आसले थिंगा कालांगुटूच एवरी इयर ती वेलंकनी साहेबणीचे नोयना कोत्ता. आनी आमी जायते दोतोरां आशीन गेलीं. तेन्ना म्हाजे सासूमांयचे तकलेन येयलें की बाबा तुवें आंगवण केलेली वेलंकनी साहेबिणी कडेन आनी तूं वचोंक ना. सो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळीं बरी आहा म्हणून मागता. आणि तुम्ही आमचे खूप मिरॅकल व्हिडिओज पळयलेले आसतले रिगार्डिंग आमची वेलंकनी सायबीण. आणि हेच आमचे व्हिडिओ पळयतात आमच्या वांगडा आमचे एक यूट्यूब सबस्क्रायबर, आमचे फॅन फॉलोविंग आमच्या वांगडा आयज कनेक्टेड आहात थ्रूआउट व्हिडिओ कॉल. आता तुम्ही म्हणटली जालें कितें? अवी जालें कितें? तुम्ही म्हणटली जालें कितें? आता जालें कितें ते आमचे सबस्क्रायबर, आमचे फॅन तुमकां सांगतले. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चॅनल. आणि तुझें नाव कितें बाय? म्हजें नांव सामांता फुताडो. ओके. मॅरीड इन कालांगूट. ओके. या. तूं कलंगूट रावता? होय. ओके. सो तुका कितें बेबी बीन आसा? होय 2 भुरगीं हा, एक चेडो आनी चेडूं. ओके. सो समांता म्हाका सांगूंक सोदताले की आपणा वांगडा खंय एक असो इन्सिडेंट जालो की ते आपण तुजी व्हिडिओ पळोवन आपणाक अशें रिलेट जालें खंय आनी तें आपणाक तेजें मन जालें खंय आपणाक सांगपाक की तेजी स्टोरी कितें पळय ती. सो ते आतां खूद आमकां ही स्टोरी सांगतले समांता. सो समांता टेल मी अबाउट यू, लायक वेन यू गॉट मॅरीड, हाव, आनी तुज्या वांगडा मिरेकल कितें जालो? I got married in the year 2013. Okay. एक वर्स जाले उपरांत हांवें म्हज्या घोवाक सांगलें वील गो फॉर बेबी, प्लॅन फॉर अ चायल्ड. तर प्लॅनिंग करता आसतना जेन्ना आमकां भुरगें जाल्लें तेन्ना भुरग्यांक दोरो नासलें. सो म्हाज्या घोवाचे एक नेबर आसले थिंगा कालांगुटूच एवरी इयर ती वेलंकनी साहेबणीचे नोयना कोत्ता. सो इट स्टार्ट्स ऑन ऑगस्ट कितें 29, 30 कितें स्टार्ट जाता ते ऑन द डे ऑफ द फार्म ओके. टील द 8th ऑफ सेप्टेंबर फीस्ट जाता तेंगेर. सो सगळीं शेजारी मेळोन नोयना कोत्तात. सो हांव म्हाजे सासूमांय बारीक वयतालें, म्हाजे घोवा बारीक वयतालें एवरी डे फॉर द नोविना. सो तेन्ना म्हाका भुरगें जायनासलें म्हणोन हांवें म्हाजे सासूमांयक सांगलें की म्हाजेशी कॅन आय मेक अ वाव म्हणोन म्हणजे हांवें मागूं येता सायबीण माय कडेन टू वेलंकनी सायबीण कित्याक भुरग्यांक धरना म्हणून. ओके. तर तू म्हाजी म्हणजे तू सासूमांय म्हणूंक सोदता म्हणलें की तुजे जेन्ना काजार जालें तेन्ना तुज्या पोटांत भुरगे रावनासले, धरनासले. सारकें न्हू? धरनासलें. येस, ओके. धरनासलें. तर म्हाज्या सासूबायन म्हणलें वय बाय कोर तूं, सायबीण मांय जें तूं मागता ती दिता. वय. ओके. सो हांवें भावार्थान मागलें आनी केन्ना लायक 2013 काजार जालें, 2014 लायक तें हांव रावलें. आय सेड लेट मी टेक 1 year ब्रेक कहो. आय सेड आफ्टर 2014 म्हणलें वील गो फॉर फॅमिली प्लॅनिंग कहें. ओके. पूण तें जायनासलें. सो इन 2015 मागीर हांव धरलें. ओके. म्हाका खबर नासली केन्ना हांव धरलें तें. आय केम टू नो ओन्ली आफ्टर 3 months कहें ती हांव प्रेग्नंट आहा कितें. ओके. तर मागीर हांवें मागीर जेन्ना पोत्तून तेन्ना मागीर हें वेलंकनी सायबीण नोयना चलताली तेन्ना हांवें वोसोन तेजी पांयशीन थँक यू म्हणलें की हांव जें म्हाका भुरगें जाल्लें तुवें म्हाका दिलें. आनी हांवें म्हणलें जें म्हाजो भुरगो व्हडलो जाल्या उपरांत म्हणलें मे बी 5-6 years वर्सांचें म्हणलें हांव तुज्या पांयाशीन म्हाज्या भुरग्याक घेवन येतलें. पूण हांव पावंक ना कित्याक ओके. कोविडाक लागोन. बिकॉज ऑफ कोविड. ओके. ओके. सो जेन्ना कोरोना येयलो, कोवीड येयलो तेन्ना तुका थंयसर भायर कितें म्हणटा तें आमचें मड्रास वचोंक मेळोंक ना. वचोंक मेळोंक ना. पूण जायते लोक अशें म्हणलें हॉलिडेयांक बा वयतालीं, मड्रास ट्रिपाक वयतालीं. पूण कितें आहा आमचें मातशें भिरांत आसलें कित्याक वी वर स्कॅर्ड आमकां जर तर कोवीड जाल्यार वाटेर ना कितें सारकें. समथींग सारकें. अनयुज्युअल हॅपन्स टू अर ओर टू आवर चायल्ड आमी कितें कोत्तलीं थिंगा. ओके. बिकॉज एक्झॅक्टली. इट वॉज ओन्ली 3 of us who would go to Madras. सो आमी म्हणलें वचोंक ना. पूण जेन्ना ते आमी वचोंक ना म्हणोन एंड इट वॉज द एज ऑफ 5-6 years कितें दॅट सेम पर्टिक्युलर एज दॅट आय हॅड सेड I would come to Madras and offer Thanksgiving to you. Once my son turned 6 years when he was in the first standard, ओके. तेन्ना म्हाजो चेडो सीक पडोंक लागलो. ओह माय गॉड!
Yes, my son was in first standard. My son went to school only for 1 day. आणि मागीर एकूच एक दीस स्कुलाक म्हयन्या गेल्लोलो एकूच आनी दीस शीक पडोंक स्कुलाक लागलो. गेलो तो. एकूच दीस स्कुलाक गेलो आनी मागीर 1 म्हयनो तो स्कुलाक वचोंक ना. ते आफ्टर दॅट तो एवरी मंथ ही वॉज ऑलवेज सीक. ओके. आमकां खबर नासली कित्याक सीक पडटा म्हणून तो. आनी आमी जायते दोतोराशीन गेली, लॉट ऑफ पिडियाट्रिशियन. वी वेंट टू क्रिटिकेर हॉस्पिटल, वी वेंट टू डिफरंट डॉक्टर्स. सो सगळे रिपोर्ट मेळता नॉर्मल, म्हणजे तुज्या भुरग्याचे ब्लड रिपोर्टान कांय ना. तरी पूण हांव वॉज नॉट कन्विन्स्ड. स्टील एट द बॅक ऑफ माय मायंड आय वॉज फिलींग समथींग एम्प्टी. कितें तरी चुकलां म्हणलें हांव. खंय तरी चुकलां म्हणलें हांव. आनी तेन्ना आमी जीएमसी हॉस्पिटलान गेली, सगळी ब्लड टेस्ट केले, लंग्साचे एक्सरे काडली आमी, सगळे ब्लड टेस्ट, टीबी टेस्ट, सगळे आमी ब्लड टेस्ट, everything, whatever was told by the pediatric in GMC, it was done. ओके. But all the reports came normal. माझ्या चेड्याक कांयच नासलें. तेन्ना माझे सासूमांचे तकलेन येयलें की बाबा तुवें आंगवण केलेली वेलंकणी सायबिणी कडेन आनी तूं वचोंक ना. तुमी ट्राय करा वचपाक. पूण आमी वचोंक ना कित्याक माय सन वॉज गेटिंग फीवर. तेका अहें कन्वल्शन्स म्हूण येताले तेका. तेका हें the fever was going to the head, so it was very difficult for us to अरे travel with बापरे! him. Yes. So whenever my son used to get fever, I used to always travel to Criticare Hospital, Panjim. I should travel alone because my husband could not make it. So I used to always carry an ice box with an ice pack in that. जेन्ना तेका जोर येताले मोदे गाडी थांबयताली, हांव सायडीन गाडी घेताली, थांबयताली आनी तेका कोल्ड कॉम्प्रेस सगळें वखद बात दिवन मागीर जोर देंवयतालें आनी मागीर हांव प्रोसीड करतालें अरे क्रिटिकेर बापरे! हॉस्पिटलान. या. सो आख्खे फर्स्ट स्टँडर्ड इन द इयर 2022 आमी तहेंच काडलें. सो हांवें म्हणलें once my son finishes his first standard, I told my husband, see, we have to go to Madras. हांवें म्हणलें ओके म्हणूंक लागलो तो. आनी हांवें तेका सांगलें विल सी वॉट हॅपन्स म्हणलें. सायबीण म्हणलें आमकां बरे भाशेन वतली आनी हय. हाडटली म्हणलें. एक्झॅक्टली. आनी मागीर आमी गेली, बरे भाशेन गेली आमी, बरे भाशेन येयली आमी. Gradually, as days passed by, as a year passed by, his health started falling slowly in place. Very slow process, but yes, there was improvement, but very, very slow. So when my son was in the second standard, तेन्ना हांव second भुरगें धरलें म्हाका, which was Okay. unexpected. ओके. And then हांवें म्हाज्या घोवाक सांगलो तो तरी पूण म्हणलें सीक पडटा, आमी पोत्तून या म्हणलें मद्रास. ओके. So like 2024 ते year before last, आमी म्हाज्या घोवाक सांगलें आमी पोत्तून या म्हणलें मद्रास. पूण तेन्ना हांव ऑलरेडी प्रेग्नंट आसलें विथ माय सेकंड बेबी. I was 6 months pregnant. So my husband was very scared. तो म्हणलो कहा वयतलें, भुरगें आहा, वचो नाका, वाटेर बा कितें जाल्यार. आमलें कांय जावचें ना म्हणलें. तें म्हणलें भुरगें देवाचें देणें म्हणलें. देव म्हणलें दिता पूण देव दिता म्हणलें पूण देव केन्नाच वचचो ना म्हणलें म्हाजें भुरगें आनी कांयच जावचें ना. सो आमी तहें भावाक धरून आमी मद्रास गेली 2024 एप्रील. हांवें वेंट देर, देशीन पांयां पडलीं. I prayed for my safe delivery. July 18, 2024, I delivered my daughter, a healthy baby. I prayed for safe delivery. I prayed for, so that nothing happens to me because I was diabetic. I had asthma and blood pressure issues. So because of this problem, health problem of mine, I सायबिणान सांगला म्हाका ही प्रॉब्लेम आहा. म्हाका आनी म्हाजे भुरग्याक दोगांय सेफ दवरात. त्या म्हाका कांय कॉम्प्लिकेशन नाका आनी म्हाका म्हाज्या भुरग्याकूय कांय कॉम्प्लिकेशन नाका. जें हांवें मागलें म्हाका तें मेळोलें. ओके. आनी जेन्ना म्हाजें चेडूं जाल्लां जुलाय 2024 18, my son's health completely fell in place. Teka ata, because my son also gets asthma issue, but he's much better. After my daughter is being born, she's much better. And we had also gone to Madras.
this year April. ओके. So yeah, to offer thanksgiving to her. कित्याक जेन्ना तूं सायबीण माय कडेन मागता and you're saying you're going to come this year only, you have to do it. You can, and if you're not sure, like that you don't know when you're going to go, you should not make promise to Our Lady of Valenkini. कित्याक जे तूं मागता न्हू तुवें करूंकूच जाय. करूंकूच जाय आनी If तुका you ती don't दिता. go, ती दिता, आनी इफ यू डोंट गो मागीर तुका आडकोडी येता तुज्या संवसारान. हांवें जायत्या लोकांचें पळयलां, तुका आडकोडी येता, सीक पडटा, एक्सिडंट जाता, जायतें घडटा. आय हॅव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. म्हाका जायत्या लोकांनी म्हणटा की सामंता, जे तूं आंगण कोत्ता न्हू, जे तूं सायबीण माय कडेन इंसादता की बाबा आय एम गोइंग टू कम एवरी इयर, यू हॅव टू गो. or if you're saying you're going to go next year, you have to go. म्हाका एक सांग, So हांव तुका एक क्वेशन विचारूंक सोदतां. आतां तूं पयलां आसतलें की थोडे जाण बिलीव करिनात, थोड्या जाणांक अशें दिसता. आतां हांव म्हाजें सांगता तुका, हांव एक हिंदू भुरगो, ओके. वय आमकां केन्ना जप करून म्हाका इतलें क्रिस्तांवांचें कांय खबर ना, बट जितलें हांव जाणा तितलो हांव व्हेरी कितें प्राउड फील करता. एटलीस्ट म्हाज्या माय पायन म्हाका सगळें शिकयलां म्हणून, ओके. व्हॉट वय इज गॉड, व्हॉट इज जेजू, मदर मॅरी, हें yes, सगळें आमकां शिकयलां. आमी ल्हानाचे व्हडले जाल्या. आतां म्हाका एक सारकें. सांग, थोडे जाण सायबीण मांय कडेन आमी वेलंकनी या रे, अशें जायत जाल्यार आमी देवा कडेन मागया, सगळे आमचे प्रॉब्लमां सॉल्व जातलीं. पूण थोडे जाण म्हणटा, ना रे, कांय ना, तशें कांय ना तें, ओके, मिसअंडरस्टँडींग ती, हें सगळें रॉंग. तूं त्या लोकांक कितें म्हणूंक सोदता? कितें आतां तुज्या वांगडा एक येदो व्हडलो मिरेकल घडला, तुका एक टायमार बेबी जायनासलें, ओके. घरांत तुज्या प्रॉब्लम आहा, बेबी जायना म्हणजे कितले प्रॉब्लम तूं जाणाय. सगळ्या वाटेन हांगांतल्यान आयकचें पडटा, हांगांतल्यान आयकचें पडटा. थिंग्स आर गोईंग गूड, थिंग्स आर गोईंग बॅड. बट ह्या लोकांक तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता? No, people should have faith in Mother Mary, in Jesus, whichever they want to go. But then sometimes also, okay, you pray to whichever saints you want to. त्यांना जाय ना. पूण वेलंकनी सायबीण एकूच ती सायबीण, ती आंगोणीची सायबीण. जे तूं मागता ती दिता तुका. एक्झॅक्टली. आतां ती दिता. Now I've been to Madras 4 times. I have seen a lot of Hindus, and more Hindus you have of South Indian Hindus. There are एक्झॅक्टली. very few Catholics. Born Catholics, I mean, very few Hindus, sorry. पूण आमची गोंयची हिंदू जायते लोक वयता नोयानाच्या टायमार. एक्झॅक्टली. They go lot of people go. आतां हांव नोयानाचे वेलंकनी सायबीणीचे नोयाना कोत्ता कालांगूट. थिंगा जायत्यो कोंकणी बायल्यो येता नोयाना. खूब ती जाणां येता. बसतात, खूप जाणां येतात, ती बसतात, प्रे कोत्ता, आमी ते रोजरी कोत्ता. they don't know to follow, but they sit there with faith. And त्यांची ती कोंकणी बायलो येताली, तेंचे सगळें जें तेंच्यांनी मागलां थिंगा तेंकां तें मेळोलें. Some prayed for their husband should stop alcoholism, which happened. It was a blessing for them, and lot of other stories are there. Many people don't believe. Like for me, like I also didn't know in the fact who was Our Lady of Velenkani, because I have grown up with only Mother Mary and Jesus. So being a Catholic, when I got married, I came to know who was Our Lady of Velenkani. So that is a time I was very curious to know, and then I got to know everything. So my full faith was in her. And when I went to Madras, because my son was falling sick, I brought Velenkani statue and I prayed to her. I don't know if you can see, that is that Velenkani statue right up over there. या पयलें दिसता. So हांवें ती सायबीण माय हाडला म्हज्या चेड्याच्या नांवान. ती सांगपाक की every Saturday I will do her rosary. And every year when the novena comes, I will sit with my family and say the novena every day. The novena time starts at 10. So I do it with faith. ओके. I So don't just say, oh, I have to do, I will do, oh, I'm feeling sleepy. No, ओके. I do it with faith. ना सारकें Yes. तुजें. आतां पळय, म्हाका हांव केन्ना वेलंकनी म्हाज्या पयशांनी वचोंक नासलो. खरें तुका सांगता. फ्यू मंथ्स बॅक, म्हणजे आतां 7-8 म्हयने जाले आसतले. म्हाका एका फ्रेंडान घेवन गेल्लो, ओके. मद्रास घेवन गेलो वेलंकनी कडेन. आमकां वेलंकनी सायबीण म्हणून खबर आसा, बट आमकां कितें तें खबर ना, कित्याक आमी केन्ना पळोवंक ना. केन्ना हांव व्हिडिओ पळयतालो, ते दिम्यांनी वयता पळय, अशे दिम्यांनी चलोन What? वयता. सो हांव ते Yes. व्हिडिओनी पळयतालो, पण रियलिटीन हांव केन्ना थंय पावतलो म्हणून म्हाका खबर नासलें. थँक यू टू माय फ्रेंड एलिस्टर.
तेणी म्हाका थंयसर त्या जाग्याचेर व्हेलो. बट हांवें त्या सायबिणी कडेन 2-3 वस्तू मागलेल्यो. फॉर एक्झाम्पल हांवें म्हटलेलें वेलंकनी सायबीण म्हटलेलें म्हाजें म्हटलें हजारांनी फ्रेंड आसा. हजारांनी फ्रेंड आसा आनी तेतूंतले 90% म्हाजे हेटर्सूय आसा. ते म्हाज्या दोळ्यांनी काय म्हाका दिसना. सो हांव कितें म्हणटा तुका, सायबीण मांय, म्हाज्या भितरले म्हाज्या लायफांतले जे नेगेटिव्ह फ्रेंड्स आसा तेंकां जाता तितले पयस कर आनी अंकिता आमचे परत परत सीक पडटा. तेका मातशें तुजे कृपेन तेका सारकी बरी भलायकी दी, हेल्थ दी आनी आमचें काम धंदो जें वॉटेवर वी आर डुयिंग, यूट्यूब जावं आमी कितेंय करता तितून आमकां सक्सेस मेळचो. आनी ते सायबीण मायन करून दाखयलें. आनी आय बिलीव इन दॅट. म्हाका खबर आसा की तिणी म्हाका घे म्हणून दिल्लेलें आसा. आयज त्या टायमार हांव हांगासर आसलो, म्हाका कोण वळखनासलो. आयज म्हाका वळखता आनी म्हाका रिस्पेक्टूय दिता. तुजे सारके लोक आमच्या वांगडा फॅमिली कशे एकवट जावन आमच्या वांगडा जॉयंट जाल्लेले आसा. तूं म्हाज्या वांगडा पळय तुज्या घरांतल्यान व्हिडिओ कॉलार उलयताय म्हाज्या वांगडा. दॅट इज अ कितें ट्रू मिरेकल, मिरेकल तो. I have actually grown up with Hindu family, honestly speaking. It's because my mother works for the court. My father used to be abroad. Most of the ओके. time, when I was very small, 5, 6, 7, 8 years of age. So there was nobody to look after me. My mother used to go to work. So I used to be with mostly, there were only Hindu neighbors and hardly Catholic neighbors. But I have grown up with Hindu neighbors. I have sat with them for their puja part, eaten their prasad, gone for puja, gone for all the festivals of the Hindus, Ganesh Chaturthi, Diwali, lot of, I don't remember also now what more. But I will tell you, I have not done any discrimination. My parents have not discriminated. Today that we are listening today's news, the discrimination that are happening with religion, all religions are the same. Everyone have to, treat everyone equally with respect, whether you're Catholic, Hindu, Muslim, Sikh, whatever. I have gone. My grandfather was also a police commissioner of Goa many years back. As a memento, he was given a Ganpati, a Ganesh statue. We still have it in our house. Many वॉव! people say, "Arey, tumge Ganpati asa. It is like bad luck." Muncha, y'all are Catholic, the Hindu, ना, ना. idol खबर कहे. खबर आसा. So, आम्ही म्हणले, आमका म्हणले काय जायना. After all, it is also a god of other religion. It is not going to do us harm. एक्झॅक्टली मागे Ganesh तशेंच आसा belongs न्हू. आतां to पळय म्हाज्या हांगासर फाटल्यान एक बायक आसा, तूं पळयता आसतलें. आनी त्या होय, बायकूय हांगासर रोझरी लायला हांवें पळय. पयला. वय रोजरी ओके. आसा थिंगा. एक्झॅक्टली. सो आनी म्हाज्या फाटल्यानूय तू पळयता आसतलें थंयसरूय एक हांवें हांगासर वायफायचे कडेन एक लावन दवरलेली आसा. ती म्हाका एक आंटीन दिल्लेली. व्हेरी ओके. ओल्ड, अराउंड 86-85 इयर्स ओल्ड. सिंगल हं. लेडी. आनी ती जेन्ना हांव तिचे कडेन गेल्लोलो हेल्प करपाक तिका, तिणी म्हाका आपणाच्या गोंयांतल्यान काडून माये मोगान दिल्लेली. "दीस वील प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एव्हरी बॅड पीपल" आनी म्हाका तिणी सांगलेलें येस. "गॉड ब्लेस यू" म्हणून. सो आय बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स. हांव मानता बाबा, आय डोंट नो अबाउट पीपल, बट आय बिलीव की आय एम व्हेरी प्राउड टू हॅव सच पीपल आनी व्हेरी हॅपी की जेजू, सायबीण माय, सो हेर धर्माच्या लोकांचे देव सगळो एकूच आसता. हे देव आमी सगळो केलां. एकूच आसता. पूण हें थोडो आमी लोक केलां. आसता. वय थोडो लोक आसता, who insult. Sometimes, I come across like, non-Catholic people also. Sometimes who are sick also. I tell them, why don't you go to Madras or why don't you go to Logos retreat? Magi response like insulting way coin dita. So I don't go forward to, force myself and tell them anything. I say, Baba, okay. I tell them, I'm not telling you to convert your religion, but I'm just telling you in a form of, as a blessing so that you get healing. येस, एक्झॅक्टली. So that you ना get सारकें. healing. There are a lot of people going to retreats. There is something called Tetala style also is one of the very powerful retreats. Okay, by Brother Sajid. Very powerful person. I have been there. I have got my healing. So म्हाका same एक way सांग Valentine म्हाका also. एक सांग आतां हांवें मोस्ट ऑफ द टायम म्हाज्या कॉमेंट्सांचेर वाचलां की रिट्रीट म्हणून एक आय डोंट नो, म्हाका खबर ना कितें तें, पूण हांव तुका विचारतां की रिट्रीट म्हणजे कितें आसता एक्झॅक्टली? Retreat is basically praise and worship. They start with a rosary, and then it's like, you just raise your hands and you say hallelujah, hallelujah all the time. And also they bring the blessed sacrament in front. I don't know if you know and if you have seen that blessed sacrament is a white host, the big white host what they give in the church. They bring it in front and you हां, हां, praise. हां, हां.
and you do your praise and worship by putting your hands up, you say your rosary, and also you pray with faith. Whatever problems you have, whatever sickness illness you have, you get. If you're meant to get, if you're meant to be blessed, you will get. ओके. असे Yes, आसा a तें. lot of people, and you have these priest also who does retreat. You have even lay people who do retreats. Because what happened? आमच्या बायबलार पासून बरयला, many people will come in my name and proclaim the word of God. So sometimes, like, no, God has blessed a lot of people. They get intuitions and they come to know, and they directly tell your name. Okay, so and so person. Say for example, I have blessed you. You are having some back problem today. You will walk free. You are walking free without any pain, without any issue. You are healed. You will not have any problem. So this is what happens in the retreat. Now, ओके. listen to this Logos retreat online, which is happens in Bangalore. I had a बंगलोर. frozen, I had a frozen shoulder. By listening to the online retreat, I was healed from my frozen shoulder. वॉव! I didn't have any problem till today. जावं बाबा There कितें are a तरी. lot of Hindus coming. There are a lot of Hindus coming to Logos retreat from Goa and different parts of India. Plus, even when we go to Saint Anthony Church in Sholim, there are a lot of Hindus who come over there with faith. आमचे तोशांचे फेस्ट जाता हय, in थिंगा हूय ते तिला मॉल हय. तालावली, sorry, तालावली. हालींच जाला दिसता न्हू? आणि yes, on 26th of July झालेले. हय. More than Catholics, there are a lot of Hindus and lot of Muslims, because that church belongs to Our Lady, Saint Anne, who is the grandmother of Jesus. So many people come there if they are not getting a spouse or they are not having children. So they come with faith and त्यांची कामां जाता. ओके. आता म्हाका एक Yeah. सांग, आता तुजो जो फर्स्ट बेबी आसलो पळय, म्हणजे फर्स्टूच तूं जेन्ना तुका होय. भुरगे रावनासले, तो आतां होय. बेबी तुजो केदो व्हडलो जाला? तो आता 10 वर्षांचो हा. आतां आसा जागो आहा का न्हिदला? न्हिदला. ओके, ओके, ओके. सो गाईज आता तेजो बेबी खंय न्हिदला, नाल्यार आमी तुमकां दाखयतले आहली युट्यूबाचेर. बट Yeah. डेफिनेटली आय विल गो टू मीट हर. तेंच्या एंटायर फॅमिलीक एक दीस हांव Yeah. मेळोंक वयतलो Go कलंगूट. ahead, आमचा मोपा. This is my daughter. She's 2 years old. हॅलो, हाय, Busy सी हा माय खावपाचे. बियर्ड. ओय, you're Say scared hello. of beard, right? ओय. Ooh. Asta. व्हेरी क्यूट, व्हेरी क्यूट. गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर. बरें दिसलें तुज्या वांगडा उलोवन समांता. थँक यू सो मच फॉर शेअरिंग युअर मिरेकलस इन्सिडेंट. तुज्या लायफान जें घडलां तें तुवें म्हाज्या वांगडा शेअर करून. म्हाज्याच वांगडा न्हू, आयज तुजी ही व्हिडिओ 1000 लोक पळयता. सो तेंकांय हांव फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू म्हणूंक सोदतां की तुमी ही व्हिडिओ पळोवपाक येयल्या म्हणून आनी जायते लोक तुमचो जो म्हणटा, फेथ आसा. होय, जायते लोक म्हणटा, like even for retreats also, some many of these pastors who they say, you should pray only to Jesus because he has created you. Yes, you should pray to Jesus, but then you should also pray to Mother Mary also. Now it depends on what is your faith. Many people have faith in Saint Francis Xavier, Father Agnel. They stick to येस, one particular saint. येस. But it's up to each one now. जोरी तर तू हुंयच्या भावाक दोत्ता तें तुझी कामां जाता, so you are stuck with that one saint. But for me, I was stuck day one with Our Lady of Velankani. I don't know what was there in my mind, but I was there with her from day हांवूय one मानता that I तिका. got married. हांवूय मानता तिका. शी इज And रियली पॉवरफुल. तेच्या भावार्थाक लागून माझ्या चेडवाचें नांव दवरलां एडेलिन वेलंकनी मास्करेनस. वॉयस, वॉव! Yes. I kept my daughter's name, and my daughter was very lucky. Teka balti meopak 8th of September, which is Velangani Siberian Chadis and Mother's Day. वॉव! I was very surprised. I was very surprised that I got that day. My daughter was born in July, but आमचे मातशे बालती मातशे लेट दवरलेले कित्याक I had some problem with my cesarean. The cesarean पेकोन आहलें because I was diabetic. Time लागतलो पेकपाक. पूण वेलंकनीचें नांव दवरून तेचें नोयना करून सद्दां at my place. I prayed to her for a quick healing, and we did not plan for 8th of September 2024 for her baptism, but it happened. वॉव!
It happened without any planning. अशी जायतो लोक प्लॅन करता हें दोतोले ते दिसा दोतोले असले टायमार mine just happened all of a sudden. It happened जावं. late, but it happened only on that day because it ओके. was probably my daughter was meant to be having the baptism on that particular date and ओह! that month, 8 वॉव! September. जावं तुजी रिअल लाईफ इन्सिडेंट मिरेकल व्हिच इज Yeah. वेलंकणी सायबिणीचो देण तेजी देण कशी ती. सो खरें बरें दिसलें आयकोन सामांता आनी येस डेफिनेटली तुका आतां आयज खूब हजारांनी लोक पळयतात युट्यूबाचेर आनी हांव सगळ्यांत पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणूंक सोदता की कोणाय कडेन तुमचे कडेन पसून अशी रियल लायफ मिरेकल व्हिच इज गिवन बाय आमची वेलंकणी सायबीण तुमचे कडेन आसा तुमी म्हाजे कडेन शेअर करूंक सोदता जस्ट लायक सामांता जाल्यार यू गायज कॅन गो अहेड ओके आनी थँक यू सो मच सामांता फॉर कमिंग ऑन आवर चॅनल आनी You're welcome. येस चॅनलाचेर आमच्या नेवे आसा सगळ्या जाणांक सांगता लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका टील देन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय आनी सामांता येस थँक यू सो मच फॉर बींग देर आनी येस गुड Thank नायट you for inviting me. Yeah, thank you. बाय Good बाय night. गुड नायट